आजा आजा अबे शो येता तयार हे फायनली होय दादा सांग पणजे वयता हा नॅचरल आईस्क्रीम खावपाक आणि आधी म्हणटा पणजे वयता म्हणून आधी म्हणटा नॅचरलान काय पणजे आता नॅचरलानच वचूंक शकता म्हणटा नॅचरल वचपाक जाल्यार बायक सुद्दां हाडपाक कित्याक बायक कितें न्हिदला काय का रातचे आतां सो ताचो नुस्तेकाराक जेवणाक येवन गेलो खबर आनी एक येता सगळ्यो तेज्या कडल्यान घेता कितें हाडला पळोवया ताणें सुंगटां हाडला म्हणटा कुल्ल्यो हाडला कितें हाडला म्हणटा पळोवया सुंगटां घेतल्या बरें दिसता पळय हांगासर बिमला जाल्लेली आहा सद्या सो सुंगटां घेता कडी एक थोडी आतां हांव जेवण करता भायर न्हू घरा घरा चल्ला काम करा डिकींगाचे ते आवाज येतालो हांगासर मम्मीन केला आपले कितें कडी कितें आनी हांगासर फिश न्हू हें करून दवरला मॅरिनेट करून जाता फ्राय करतले कडी इल्लीशी केला मिरसांग वाटले थोडे आसले हांवें हें केला बे सुंगटाची प्रावन्स बरी थोडीशी केला आनी आतां हें करतलें पळय आमलेट दिला म्हाका हेजे सांसव करतले आतां आमलेटचे सांसव करतले बॅकग्रावंड तुमकां मदीं मदीं घरा घरा येता आसतलो सगळ्यान ब्लॉग काय करना सो म्हाजे हांगासर सगळें रेडी जालें जेवली सुद्दां सो पळय बॅकग्रावंड आवाज येता सो म्हाजे यम्मी हांगा सांसव रेडी जाला काबार और ते काबार सुद्दां जाला इतलें उरलां ब्लॉग करूंक सुद्दां दिना अशें रावचें पडटा चिंतचें पडटा केन्ना स्टॉप जातलें आनी केन्ना ब्लॉग स्टार्ट करतलें म्हाजो सगळीं जेवता आतां हांव एकटें जेवपाचें उरलां हांव जेवता आतां एक्चुली कितें जालां ना फूल टोटल मूड ऑफ जालो म्हाजो बायक खातीर हांव कितें करतलें म्हणून तुमकां सांगता तुमी हे इन्ग्रिडियंट पळोवन सांगा म्हाका हांव कितें करपाचें आसलें पूण हांव कितें करूंक शकना हे पळय हें सगळें काडलेलें हांवें दोन दवरलां हांगा जिरें घेतलां काळे तीळ घेतलेले रायस फ्लोर घेतला आनी बटर बीन काडून दवरलेलें आनी गरम उदक करपाक लागून दवरतलें अशें कितें करपाचें आसलें खूब जाणांक करता आसतलें खबर आसतलें सो तांकां कळटलें ते हिसाबेन न्हू सांगता तुमकां कितें करपाचें आसलें बटर चकरी आनी चकरी हांवें कसल्याच टायपची हांवें चकरी केन्ना करूना आतां हांवें बेश्टो व्हिडिओ खंयचो पळयलेलो बटर चकरी कशें करता सो कितें कितें लागता तें बेश्टें घेतलेलें आसलें म्हणलें सगळें सामान आनी तें करतलें ते दिसांनी एक पॅकेट हाडलेलें बटर चकरी हांव खातालें आनी बायक 2 पीस बेश्ट 1 पीस दिलो बेश्टो ताका तें आवडलें आनीक म्हाका लागलें बेश्टें कुटू करून खावपाक लागलें सो चिंतलेलें हांव करतलें तयार म्हणून सो फूल मूड ऑफ हे सगळें काडून दवरलें करतलें म्हणून एक्चुली कळना म्हाका पूण ट्राय करतलें म्हणून आनी सगळें काडून दवरलें करताचें फटाफट बाई न्हिदला आनी किर्ती म्हाका विचारतालें पळय किर्ती आसलें किर्ती काय गाय केला हांवें 2 शेणक्यो घातल्या बायचे हांवें सगळें काडलें करतलें म्हटल्यार हेजे चकरी करपाची हें आसता पळय तेजे चकरी करपाचें ते प्लेटूच ना खबर ना खंय पडला खंय तीच ना सगळें तितून प्लेटी भितर आसलेली म्हणजे पळय लायक मोठे शेवाचे बारीक शेवाचे सगळें आहा पूण तीच एक अशें रावंड आसता आनी मदींच ताका एक स्टार भशेन एक मदीं होल आसा तीच प्लेट ना बाकीचें सगळें आहा कितें बायक काय कळना सो आतां हांव कितें इन्ग्रिडियंट कितें करता ना एक ट्रायल कशें करता सो हें सगळें घालता तितून येतलें काय पळय बारीकशें जिरें बीन पडटा शो टायप कितें करता बेश्टो बटर शो कितें जाता तें पळयता कितें तर सो ट्राय करता कशें कितें जाता पळोवया बॉयल उदक करपाक दवरला हांगा बॉयल जाय येयलें सो तातूंत घालता हांव मातशें सॉल्ट सो बटर घालता बॉयल करता आनी मागीर तितून मागीर रायस फ्लोर घालता आनी पळोवया बटर चकरी करता पळय तशेंच करता पूण ताजो प्रोसेस डिफरंट करता शो कसो करता पळोवया जाता तितून सगळें घाललें मळटा आनी मागीर मातशें चकरी करतना रायसूच फ्लोर घालता अशें पूण आतां शो न्हू सो मातशें तितून बेसन मिक्स करता पीठ घालता न्हू सो बॉयल येयलें उदकाक मातशें बटर दवरलें धापलें आहा चालेल तर पळोवया कशें जाता हें प्रोसेस आनी आज सगळें जालें की सांजचें चिंतलेलें आमी बायचें तें बेबी वॉकर आहा पळय स्ट्रोलर तें घेवन आमी सांजचें भोंवूंक वयतलें म्हणलें बायक पळोवया सम टायम गावलो जाल्यार मागीर सांजचें वता लास्ट इयर तशेंच केलें मागीर पावस येयलो बीन आनी मागीर वचोंकूच गावना हाडटलें आनी आतां पयर बाय ताका हात लायतलें म्हणल्यार वचपाक दिसता बसपाक म्हणल्यार मातशें पुसूंक जाय तें मागीर या सो पळय आयज सांजचे टायम गावला आमी वयतले ताका बरो बॉयल येयलो तितून हांवें बटर घातला आनी सॉल्ट आतां हितून हें करता फ्लोर घालता रायस फ्लोर ते पॅन घातलें हितून आतां हेवूय हांव हितूनूच घालता मिक्स करता जालें गॅस बंद केलें जिरें आनी तेल तें सगळें मिक्स करून घेता पळोवया फायनली कितें जाता आमचें तें बटर शो काय बटर चकली काय पीठ जाता खबर ना अशें बेसन मिक्स करता अशें हितून बेसन घालता रायस फ्राय चलो सकयल दवरता बरें मातशें थंड जावंक जाय मिक्स करता आनी कवर करून दवरता हेका सांगा गरमेन करता काय कितें जालें कवर करून दवरता आनी मागीर हांव तेजेर शेवग्यान बारीक शेव कसो घालता आनी फ्राय करून घेता इजी पळोवया पण इजी दिसता पण आमचें जाता काय पळोवया फायनली तेंचें न्हू डेकिंगाचें काम आवाज घडा सकाळच्यान वाद येयलो तकली इराळ जाली
वचून बरें बेडरुमान आमकां आवाज येना त्या सायडीक पावता न्हू सो आवाज येना सो बायक न्हिदला बायक लागून हांव इतले अशें मोटे कोणीक आसले केसरी रवा म्हणटा तो सो तेजे हांवें आतां फुलयता बरें तुपान फुलयला हेजो बरो मातसो हेको करता कापाक एक करता शिऱ्याची आनी हे ऑलमोस्ट म्हाजें जालें बरें मातसो मळटा जस्ट शिरो करता आनी आदी येयला म्हाजो चार्जिंगाक घालता मातसो तुका पूण आदी येयला आदी जस्ट येयला सायकल घेवन हे बँगा ठेवया बाय कितें रे येयलो बरें मजा मारली वचून येवन सायकल घेवन येयला आनी हे कीर्ती आमची बोकडी कीर्तीक पयला बोकडी जालाय 2 शेणग्यो बायक्यान मोठ्या कणिकाचो शिरो केला आनी तो न्हू कितें केला ताटार घातला निवत दवरला कापाक अशें करून एक हातीन अशें दितले एका खावपाक जाता तशें ते करता आनी आतां म्हाजें पिठूय बरें हे जालें फुगलें आनी आतां हांव मळून घेताय बरें आनी हेचेर आतां बारीक शेव काडटा हितून न्हू म्हाका दिसता चड जिरें आनी चडूय हेच घातलें चड जालें तें पीठ कमी जालें आनी जिरें आनी तिळ्यो चड जाल्यो बरें आसूं आयचो शो आतां पळोवया बेस्ट एक्सपेरिमेंट केला आमी एक्चुली हांव हेची चकरी करपाचें आसा चकरीच्या जाग्यार शो जालो होतो सगळे चकरेचेच हांवें इन्ग्रिडियंट घातला फकत चकरेची तेजी आमकां पट्टी घालना चकरी काडपाक गावना म्हणून सो आतां बेश्टो शेवको काडटा आनी तळून घेता सो डफ भितर घालता पळोवया आतां कशेंच जाता फायनली आमचें हांव न्हिदले डफ घालता एक सायडीक हांवें हांगासर तेल दवरलां तेल तापत दवरलां आनी आतां हे रेडी करता आतां अबे शो येता तयार आमचो ही फायनली भाजून पळोवंक जाता कसो जाता तो नका बाय सो हें काडून घेता थोडो आनी फ्राय करून पळयता आनी मागीर मेळटा तुमकां हांगा असो म्हाजें इल्लें पीठ उरलां न्ही आनी ऑलमोस्ट म्हाजो हो शो जालो हांगासर कसो हो थंड जालो की बरो क्रंची जाता टेस्ट सेम बटर चकरीच्या भशेन जाय सारको क्रंची जालो आनी निवलो की मातसो चड फ्राय जालो म्हाजो सो असो ऑलमोस्ट असो जालो करता आतां बॅकग्रावंड हांवें सगळें उडयलां हें तें सगळें ते तुमी एवॉयड करा ते करतना सगळें पडलें आनी हें जालें की आतां च्या करता कापां केल्लेली ती सगळ्यांनी दितालो खाल्ले बायनी थोडो खाल्लो बायन खाल्लो न्हू बाय ओके आनी फ्रांसीस येयलो तो पॅटीस घेवन येयलो खंय गेल्लो भायर काम करपाक तेजेर सो समजायत आसतना पॅटीस हाडलो हांव कितें करना पळय तेन्ना कांय नासता खावपाक बेश्टें मागीर बिस्कीट येता कितें खाता आनी जेन्ना कितें करता पळय तेन्ना पॅटीसचे समोसा तशें आसता सगळीं जाणां आतां आमी मुवीक वयता फ्रांसीस बायक कशें करून हें करता लेट नायट वयता मातशी भायर न्हिदतलें आतां आई बीन आहा कीर्तीक व्हरता हाती शंकर बीन सगळ्यांना वयता फ्रांसीस येतलो ताका एक सो वयतात आमी फ्रांसीस न्हेसलें म्हणटकीर तांकां एक्झॅक्टली कळटा वचपाचें म्हणून आमी खंय हांव येयला फ्रांसीस लिपोन लिपोन येयला दिसता जालें रे सो आतां आमी भायर सरला हे फाटल्यान पळय बच्चा पार्टी म्हळ्यार शंकर आनी आदी आनी हे कीर्ती नांव हांगा बसला सो खंय वयता आमी जाणा रे बॉयज गर्ल्स बॉयज सरप्राईज विजीट तांकां आजून आमी सांगूना शंकराक आनी आदीक सांगूना कीर्तीक मातशें उदय आसलेलें पूण हांकां सांगून तांकां सांगूना खंय वयता जाणा रे ना वयता रे मम्मान सांगला आसतलें तेका आदीक म्हाका कांयच सांगना हांव हेका विचारतालो खंय वयता ते तो बरें कीर्तीक विचारता खंय वयता काय कीर्तीने दोगांनी विचारना आनी शंकर बाय म्हाका म्हणटा ही कितें जाली हे कितें सो आमी खंय वयता तांकां सांगूना अजून म्हटल्यार तुमी जेवा बेगीन रेडी जाल्यार येया हा आमी व्हिडिओ काडटा फाटलो आसतालो कोण तो आसूं न्ही ताका चड खबर आहा ताका सांगना चॅनल पळय म्हणून हांव अशें ब्लॉग करताले न्हू तो पळयता हें न्ही कितें करता म्हणून कसो करता तें अशें अशें करूंक जाय ताका बेश्ट आदी चलो हांकां आतां कळटलें मातशें आतां खंय वयता ते आमी अरे 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 बेश्ट आदी आतां खंय वयता रे सांग तू कशेंच दाखयता हांव पणजे वयता हा नॅचरल आयस्क्रीम खावपाक कोणाक जाय आदी म्हणटा आनी आदीक म्हणटा पणजे वयता म्हणून आदी म्हणटा नॅचरलान काय खंय पणजे आतां नॅचरलानच वचोंक शकता म्हणटा आतां नॅचरल वचपाक जाल्यार बायक सुद्दां हाडपाची कित्याक बायक कितें न्हिदला काय एका रातचें आतां बायक न्हिदला का बायक ते न्हिदता आनी कितें तर लेगीत कळटलें मागीर तुमकां भैया मूवी खंय हा भैया मूवी खंय तू कितें म्हणटा ती सांगा बेगीन हांव तेच धाडटा चाव पिया आनी चला आदी सांग बेगीन लास्ट चान्स सांग सांग बेगीन काय म्हाका सांगला आन्सर मिरामार
कसिनो शिवाजी आणि शिवाजीच्या नावानं सो आता ब्रेक झालं आम्ही वॉशरूमान घेतलेले गेले आणि आता तांदळाला ना वॉटर बॉटल घेतला आता बैठा बैठा ती अजून येऊ ना कोणता ते सगळे भितर बसला तुझा पण फोटो घेता फोटो घेऊ गो जय बेता रे जय बेता इंका आधी आहे ना दुसऱ्यामुळे पैदा सर हे किती करता निवारण योजना के लिए तो पार्टी होना चाहिए 50 में हां बिझी बिझी कीर्ती पोटात दुखणं आता झाला दादा सारखे ते बिझी आहे सगळं होय किती करता रे धूप निवारण योजना के लिए तो पार्टी होना चाहिए 50